नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. निफ्टी इंडेक्स आज 22,458चेर पॉझिटिव्ह ओपन जालो आणि 22,497 मेरेन हाय गाठल्या उपरांत पुराय सेशन एका रेंजीत बाजार ट्रेड जालो आणि बाजारात 22,388चो लो गाठलो. उपरांत मार्केट 22,453चेर 8 पॉइंट नेगेटिव्ह क्लोज जाले. आज सेन्सेक्स 74,022चेर उक्तो जाल्लो. 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंपा मेरेन सुमार 110 पॉइंट पडून सेन्सेक्स 73,903चेर क्लोज. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात टाटा कंझ्युमर 4% चढलो. उपरांत महिंद्रा अँड महिंद्रा, BPCL, बजाज ऑटो आणि अदानी पोर्ट कंपनीचे शेअर लार्ज कॅपात टॉप गेनर्सांच्या वळेरेंत पावले. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप लुजर्सात हिरो मोटोकॉर्प, कोटक बँक, HCL टेक, ICICI बँक आणि SBI लाईफ टॉप लुजर्सांच्या वळेरेंत पडले. आयच्या सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो रियलिटी सेक्टर. निफ्टी रियलिटी आज लाईफ टाईम हायचेर पावले कारण मॉर्गन स्टॅनलीन कांय शेअर्सांचे टार्गेट्स अपडेट केले. रियलिटी सेक्टरात आज चडशे शेअर 4 ते 5% पॉझिटिव्ह. गोदरेज प्रॉपर्टीज 2,396चेर पॉझिटिव्ह उक्तो जालो आणि 108 रुपया चढून सुमार 5% पॉझिटिव्ह क्लोज जालो. मॉर्गन स्टॅनलीच्या रिसर्चा प्रमाण DLF, प्रेस्टीज, मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज आणि ओबराय रियलिटीच्या शेअर्सांनी मोठी वाढ अपेक्षित आसा. आज मेटल सेक्टरातूय बऱ्यापैकी तेजी दिसली. टाटा स्टील आज परत नव्या 52 वीक हायचेर पावलो जाल्यार वेदांताचो शेअर 5% पॉझिटिव्ह क्लोज जालो. आज निफ्टी ITत मात प्रेशर दिसलो. इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा आणि विप्रो नेगेटिव्ह ट्रेड जाले. ऑटो सेक्टरात सगळ्यांत चढ पडलो तो हिरो मोटोकॉर्प. महिंद्रा अँड महिंद्रा मात टॉप गेनर्सात पावलो. बँक निफ्टीचो मोठो स्टॉक HDFC कांय प्रमाणात पॉझिटिव्ह आशिल्ल्यान बँक निफ्टी सावरली. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.